Vito Constantin Rodrigues, Achot Miagnis Pedoita Tachi Famil, Gabriel Cardozo, आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी मीस पेटयता लॉरन्स कार्दोजो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन ओगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोड अपराध. ह्या पासत बघ्यो सदांच अखबार भुरगेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थूया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाल बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलां आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीत करून अहोर जिवीत जोडूंक आमकां तांक दिल्या. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावोशी कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दोन दूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. सिरिया आनी सिलिसिया हांगा तावन पावलो दरबेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय बाबार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियमांत बाबार्थी भाव भयण ताचे बरें उलयताली. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरून घेवचिले. थंय जियेतल्या जुदेवा पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसल्याक दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले तांची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाडूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक बाबार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडोवन गेली. देवाचें उतर आजयेन परगट करून पवित्र आत्म्यान तांकां आदवारले देखून ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनियेन वचूंक तांणी चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करून तांकां मनांत केलें. म्हणटच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोआसा गेले आनी एके राती पावलोक एक दर्शन मेळ्ळें. मासादियनचो एक मनीस थंय उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियाक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचून आमी बंदाबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां खावें जालें. देवाचें उतर. देवाचे मोडकार.
आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळे पृथ्वी सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सगळे पृथ्वी सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सर गितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब सगळे पृथ्वी सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आम्हा समेस्तांक तो घेवन रावता. जबाब सगळे पृथ्वी सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो भोवणी आमी ताच्यो शेड्यो मोयपासान चरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव आनी ताचो लोक ताची पोरजा. जबाब सगळे पृथ्वी सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वासी. जबाब पृथ्वी सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यात म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन बी तुमचे ओकले. थंय स्वर्गात ख्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसतलो आसा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमी म्हाका तुका सुन्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळटा म्हूण जाणूं जाया. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवूय तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकर आपल्या दुनिया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास करात. ताणें म्हाका दुमाडो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाडो दितली. ताणें म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. आनी हें सगलें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणेन म्हाका पाठयला ताकाच न्ही हांव कोण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावानो, आयचो शुभ वर्तमान आनी कांय उतरां आयकून आमी घडयेक अजाप जातल्या. जेजू म्हणटात, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान संवसार म्हणजे न्हय ही धरती, पूण जी कोण देवाचेर आड आसा, जी कोण देवाक स्वत मानिनात या मानून घेयनात, असलो लोक जुवांव तांकां म्हणटा संवसार. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार जाणो जायात आदीं तो म्हाकाय जळला म्हूण. म्हाका दिसचेनो आमकां क्रिस्तांवांक कांय फावटी ह्या संवसारांत असल्यो वस्तू विंचून काडच्यो पडटात जे अदीक लोक मानिनात. उदाहरण, आमी कातलीक अबॉर्शनाचेर आड आसा, पूण जायतीं जाणां हें मानून घेनात. त्या पासत कातलीक धर्माच्या लोकांचेर ती आड आसा. अशे तरेन जायत्यो असल्यो वस्तू आसात ज्यो आमी मानता. आमचे धर्म आमकां शिकयता की जिवीत जावन आसा म्हूण देवाचें देणें, आनी जिवीत आमी राखूंक जाय आनी सांबाळूंक जाय. अशें म्हणटाना संवसार फुडयेक आमचे वतन आसचो ना, ते आमकां जळटले.
त्या पासत क्रिस्तांवांक जायते पिडा पीड दितात न्हय फकत जेजूच्या तेंपार आमच्याय तेंपार कित्याक क्रिस्तांवां जेजूचे उतरांचेर आपलें जिवीत मांडून हाडटात आनी ह्या जे सत पळय आसा ताचेर आड वचूंक तयार ना ते पासत संवसार आमचेर चड येता पूण आमकां खात्री आसा की जेन्ना आमी स्वता विशीं गवाही दिता आनी स्वता प्रमाणे आमी जियेता देव आमकां सांगचो ना आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे परी तिमोथ सुन्नत करूंक तयार जाता आनी पावल बरोबर ताका नाका आसलें की जिदेव ताचेर आड उलयले ताका नाका आसलें की ताचे पासत दुसऱ्यांनी धर्म सोडलो ह्या पासत तो आपणाचेर हे सुन्नत घेता आनी देवाचें उतर करता मोगालिश्रांनो मागुया ही कृपा आनी बल आयज आमी आनीक सातळो पास्काचो समय सोंपता मागुया पूर्ण जीवन जेजूची कृपा आमच्या जिवितांत आमच्या स्वता प्रमाणे जिवन आनी तेच परी जेजूचे खरें भोवायकी जावं आमेन. सरस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तर आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता प्रीत तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सरस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तर आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाग वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उठमीक पिवून जातलो सरस्परा देवा लांबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता आनी तुमकां मानता पासून सांग म्हज्या फाटल्यापणांतलो म्हाका दूर काळ सरस्परा सगळे म्हज्या पातकांतलो म्हज्या भावा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हाका हें तुजें आतां तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या आनी आमचे पवित्र आदराक सगळेच कोर मानून सरस्परा आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्याळायेन मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगडायना जावच्या आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्या आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सरस्पोत तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारलेला सरस्परा आमच्या देवाक दिनवास सरस्परा पवित्र बापा सोद खाली आमी तुका वाखाणूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाशान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले ओप्रो करीत आसा तोच आमचो शारोदी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरोना पूण सासणांत आसा जिवो देखून पास्कांच्या सदस्याच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सतीचो सोब दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार स्वर्ग आनी संसार कोला तुझ्या वैभवांत उत्सर्गी तुका सोय सोय सरस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन पोस्ट मरण ससुपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उठले
हो तुमी समेस्त्यात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारो करी. हे म्हज्या कासाक करा. भारताचो दुसरो गोठ परगोटुया. सुमिया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक कालशींतलें पियेता. कितलें तूं गोंय गोबान येवसोर आमी तुजें मरण समज. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र चोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाबा, फिलिप नेरी फिराव आमच्या गोवन येवपाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पर्व सुदरून मिल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीक तुका मोल पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आलमारी देवाची माई सांगाती, तिचो पुती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोन दुतां आनी कालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां बांदपावी. तांच्या स्नानांत तुजी मोहीम गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन ही घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां कांयणीन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखार आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावडताचेर दीश घाल. तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी.
वा जेजू देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटाली शेळयेच्या जेवणान आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सुम्या प्रेमाच्या भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां स्मरण. प्रार्थना भोव मोगाल बाबा दोयाळायेन तुवें आमची सरवण केल्या तर दोयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं सोरेस्पोर तुमचे सगळ्यांस तुमचे सगळ्यांक सोर पोरबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान